all existing dwellings before 1991 के CRZ Act 1991 elect केला 2011 मध्ये अमेंडमेंट आणले आता वो लॉ त्याच्या आम्ही दिसता गेले की जो का आमचा बोला था 1991 मध्ये खूप पहिली हे एका मोठ्या शिक्षण आणले त्याच्या पण काय सोबत नाही की वो सेंट्रल जो लॉ पास झाला ऍक्ट आणला नाव तो त्यांनी बघायचं आहे की चालू आता तुम्ही दीपकाने कारवाडे मेन्शन केले ते जे केसी आम्हाला 2013 मध्ये म्युनिसिपालिटी तिथे एका व्हॅल्युएशन काढले माहिती 2012 मध्ये ट्रायब्युनलला गेली 2014 ट्रायब्युनल डिस्मिस केली ती आणि अपील केलं तुमच्या म्युनिसिपालिटी आणि आता 2019 थोडी घरा जी म्हणता आपण प्रायव्हेट लँडाचे राहा आमका तुम्ही सांभाळायचे पण बाकीची घरा हा ती जर घरा हे ऍक्टाच्या अंडर पॅरा 6 आम्ही यूज करून जर आम्ही नुसत्याकारांची घरा कराव्या सगळ्या खूप एंटायर तर आम्ही आमचे मुलगा घालूपाचे आम्ही मुलगा आमचे ज्युडिशनल भितर आम्ही वाचवू शकता कारण म्हाका आम्ही स्टेप घेवपाक जाय एनपीटी आता एनपीटी उलोवंक ना तो आमचो ट्रस्ट आता तो ऑथॉरिटी जाला इट हॅज बिकम मोर पॉवरफुल आणि तेंचे कडेन झगडपाक ह्या नुस्तेकारांचे तरी म्हाका ताकद उरपाक व्हेरी डिफिकल्ट सो एटलीस्ट सम हेल्प आणि मेजर कोर्ट ऑथरायझेशन बिल पास जाल्लें आसा आमचे दुर्दैव की एनपीटी तेंच्यांनी भितर मेजर कोर्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा सो इफ पॉसिबल इवन तेच रेजोल्युशन आमी घेवन आमी सरकाराक धाडया की आमी सेंटराक रिक्वेस्ट करपाक लागून की एनपीटी प्लीज तुमी हे मेजर कोर्टांतल्यान तुमी भायर काडा ते काडलें जाल्यार हे एनपीटी आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले इवन ते करपाक शकता तर तेच रेजोल्युशन आमी घेवन धाडया कित्याक फायनली आतां आमकां काय एनपीटी करूंक मेळना फाल्यां समज ते ऑथॉरिटी जाल्ली आनी तेंच्यांनी आमची जागा घेतली आमकां सोडून ती तुमकां हे म्युनिसिपालिटी सुद्दां भितर एंट्री आसची ना ते सगळे आपले म्हणटाले सो म्हाका दिसता फ्युचर पळयतना आमकां घेवपाक जाय रेजोल्युशन आनी रिक्वेस्ट सगळ्या कावन्सिलरांक बाबा तुमी चिंता नुस्तेकारांचे आमचे आमी ते रेजोल्युशन घेवया इन्क्लुडींग रायटिंग टू द गव्हर्नमेंट आस्किंग टू कीप एनपीटी आउट ऑफ द मेजर कोर्ट really bad. And Gopi, Maharashtra was the point of agenda you got there. ना सध्या आता एओपी गेला नो and it should be it's a request from a councillor and it should be unanimous because it's our people from everywhere Yes, okay, this is a fine apply आता this is fine आपण not only the beauty has to get the and we will be the first council who does this we will be the first council who does लाईट कन्स्ट्रक्शन त्याच्याप्रमाणे एमपीडीए प्रमाणे त्यांनी सगळे लायसन्स काढलेले आहा एक्झॅक्ट पीसीपी आणि फॉरेस्टचे सांगतात येना परमिशन ऑफकोर्स लागता परमिशन येत आहे कित्याक हेर कटींग करता जाल्यार ताका पीसीपीचे आणि फॉरेस्टचे परमिशन काढाय मारल्या परमिशन जाय पडटा पंकज मॅनेजमेंटाक प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट काय लागतं मॅनेजमेंटाक लागता सेफ्टी लोकांची आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटाक समज तुमचे इश्यू केले रिलीफ करपाक लागून बिकॉज ऑफ लँडस्लायड
आता आम्ही त्याला परमिशन देऊ शकता एक आता ते GCZMP जरा कायदेशीर गडबड हां चुकीचं आहे मेन पुढे घेऊया ना आणि किती ते रेंट पार्किंग बाईक रे तिथे दुपार म्हणून पार्किंग ओके लिओ तुम्ही एक काम करा आमचं और टॉपिक डिस्कस चाललाय आता आपलं रिझर्वेशन झाल्याचं एक्सपेक्ट केलं आता इफ पॉसिबल तुम्ही रिझर्वेशन मॅनेजमेंटकडे तुम्ही समज एनओसी घेऊ शकता की बाबा तुम्ही ओके आता प्रॉब्लेमला बांधू शकता मी ट्रेनिंग वर आणि किती चेंजेस करून तुम्ही तसे विचार करा आणि द्या तुम्ही समोर तुमच्याकडे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पाहिजे गेली समोर तुमच्याकडे डॉक्युमेंट कोण असतात तुम्ही त्याचा लायसन्स देता ही बरी आम्ही लायसन्स दिले केला लायसन्स इश्यू केला टेक्निकल सेक्शन चीफ ऑफिसर बेगीन जावपाक तें काम license is issued, we have all the powers to revoke the license also. Now there are two grounds. One, as he has said, and there is tree cutting happening over there. It came in the press also, I think. So based on that, you can inspect the site. I think in the same area, municipality will issue notice that side of the so in the same area, I will license today. मला तर बिल्डिंग पसरवले आणि बिल्डिंग आला मग दुसरे पसरवले झाले इव्हन पाहिजे तुम्ही ती प्रॉपर्टी वास्तूच्या अंगाला इन्स्पेक्ट केलं ऑपोजिट गॉ जीपीआय इट्स प्रायव्हेट त्याला ओनर असं मला कळ लागलं आणि कळ लागतं त्यांना इन्फॉर्मेशन करता आज सोबत एक एक्सपर्ट एक आता फाईल करतात बॉल गरज असा बोलराचे प्रपोजल आता माझे भाव टेक्निकल सेक्टर लागलं की आता हे दाखवत नाही ना तू नाका नेगरचा काय करता काय वेगळं केलं आमच्या मॅच झाली जाते ऑफिसमध्ये तिला खूप ओळखून म्हणतात आजमध्ये कम्प्युटर आपण जाऊन आलं ना तो फक्त न्यूज पेपर पावतात ओनर ते ओनर प्रपोजल तर असा आमच्या टेक्निकल सेक्रेटरीकडे राहतो सध्या लायसन्स देतात एनओसी देतात किती टायमवर देतात आम्ही एनओसी देतात किती एनओसी देतो आम्ही टायमवर सध्या होता किती बॉडीवरती पडतात मला एनओसी लास्ट माझ्या परिणाम दुर्बल नाही ना गाव पडवून दुर्बल आहे हा म्हणलं आमच्या ऑफिसरच्या ठिकाणी पाठ घेतात आम्ही गावची खूप कंप्लेंट करतात किती करतो आम्ही करतात आमच्या म्युन्सिपल इंजिनियरांना पेमेंट आम्ही ओळखायला आपल्याला आमच्या जरा म्हणतात जमाना काम करा बमरा स्ट्रीट आम्ही सपोर्ट करतात एकच कोण गावाला त्याच्याकडे बांधला असतो एक पेपर एनएससी फक्त विचार लावला एनएससी लोकांना घेऊन आहे वॉटर कनेक्शन आज तर कधी मॅक्झिमम टाइमवर तुम्ही ऐकतो टेक्नॉलॉजी असते बाबा आहे म्हणून एनएससी अप्लाय केली 8 दिवसात त्याला भेटले म्हणून आज होता
आणि डॉक्युमेंट सारखे असलेले आणि डॉक्युमेंट सारखे आम्ही एक तास म्युन्सिपालिटी हांगा 1000 लोक आसा कोणा डिस्ट्रिक्टान घालता एक्चुअली लोकांची इंडिव्हिज्युअल घालता थंयसून आमी मेन जावपाक जाय हेल्प करपाचो लोकांक आमी आनी कितें म्हणजे लायटीचे बील जालें म्हणजे हे डॉक्युमेंट जाता ते कोणाची पेमेंट ना म्हणजे आमकां नवीन आवडटा पण एकूच दिसतो आता माझ्या नजरे गेला वरती पण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तिथून कितें जाता पयलीं म्हणजे अशें जनरली दिसतालें दिसता आय डोंट नो बट ते आतां आमी तें लिंक केला हावस टॅक्साचें आनी एनओसीची पळय एप्लिकेशन तें आमी हावस टॅक्साक रेफर करता हावस टॅक्साक ते व्हेरीफाय करता म्हणजे घरां जें आतां पळय एक्सटेंड जाल्लें आसा आनी कितें जाल्लें ते एसेस करता ते रिएसेस करून तेका कितें एडिशनल कितें हें आसा पळय काय अमावंट घालता त्यानंतर ती जाता म्हाका एक 10-15 दीस वयता डेफिनेटली कितें येयले आनी रोखडेंच तेका हावस टॅक्स रिपोर्ट पयलाच सांगून दिली अशें जावंक शकना हावस टॅक्स रिपोर्ट जावन ते व्हेरीफाय करून मागीर जो इन्स्पेक्टर आता इन्कम सर्टिफिकेट बारीक बारीक एका इन्कम सर्टिफिकेट जाय हावस वायफ जाय कसं घरा आता इन्कम हांव भाडे हांव रावता भाड्याच्या घरात हांव रावता 50 लोकांच्या भाड्याच्या घरात म्हाका हप्ते आसा ते 15 लाख आसा म्हाका ते काडून हांव रावता आमी म्हणटा हावस टॅक्स जाता इन्कम सर्टिफिकेट हावस टॅक्स इन्कम आमी घेतले हावस टॅक्स काम हे नव्हतं तर ॲक्च्युअली डिक्लेअरचे दोन घेतले की आपण भाडे काढून आणि भाड्या बोलून आपल्याला दिला ते ते इम्प्लिमेंट करता आमी हे इलिगल आसते सारकी पळय तेणी इम्प्लिमेंट स्पेशली हेच्या बाबतीत आमी ते बर्थ सर्टिफिकेट बरोबर की एक एनओसी इशू झालेला आसा एक तर व्हेरी सिरियस इशू एक तर ते दोन एक तर म्युन्सिपालिटीतून रेव्हेन्यू फक्त लूज जाला ब्रेक म्हणटा ते 4 ना 6 एनओसी मध्ये आसलेना मे बी एंटिसिपेट की बाबा चड जाले करेक्ट सो एनओसी कितें एनओसी पुरती आसूंक शकना आनी कितें ऑफिसर सर्टिफिकेट कॅटेगरी लायसन्स मे बी इट इज ऑल्सो पॉसिबल त्या खातीर हांवें कितें केलां की म्हाका हें डिस्क्लोज करपाक मेळटा आपल्याला इन्वेस्टिगेटीव स्टेजार त्या स्टेजीर आसलें तेन्ना लेट मी टेल यू आतां तुमी इशू काडलो जाल्यार हांवें ते हे मॅटर जे आसा ते SPCID क्रायम ब्रांच SP केलें लोकल पुलिसाक हांवें दिवं ना बिकॉज हांवें लोकल पुलीस हांवें न्ही जनरली कितें आहा लोकूय म्हाका दिसता एक ऑफिसर जे लोक मनीस जे आहा पळय ते हांगचे लोकलूच आसा कळ्ळें सो वॉट हांवें डन हांवें मेड आउट अ केस Yeah, well, why it should be handled by the SP crime branch, by the CID. So I am referring, everything is ready. I have collected statement भी घेतले आहा लोकांचे. This is a very serious issue. We have taken it seriously. example, दुसऱ्या कोणाक भर दिवपाक जाय पुढे आणि Definitely. I have spoken to the concerned police officers also, and action is being taken. I am assuring you that action is being taken. Thank you. Secondly, the topic आप है जनरेट केला तो माझा सिरियस इशू आसा आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या संबंध आम्ही नोटीस इश्यू केले आता जाल्यार हे परमिशन दिल्यामुळे चुकीचे आसा आम्ही इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट डिझास्टर मॅनेजमेंटाकडे तुम्ही इन्स्पेक्शन करून घ्या या डिझास्टर मॅनेजमेंट बेसचे काय करीना घेऊन Sure, sir. You have the power to inspect. It is a council's request. I think. Or keep the license on hold. Inspect for license holder or inquiry for and license cancel. Cancel.
In that same area, landslide area, that's the notice certain. That means if it's a builder, they can approve for 5 years. ठीक है? दो काम नहीं करना तो भी 5 साल होती है. हमें कौन है 5 साल होती है? Keep the license on hold. We have the power. You have the power. Take the local council. कोई भी नया inspection को होल्डर You have the power. You have got the power. And the council also has the power. So council and we are elected also have the power. बेसिकली आमची टीम जी आसा टीम ऑफ इंजिनियर्स हे मी आणि आतां कन्सर्न जेई इन्स्पेक्टर टायमार म्हाका दिसता आय डोंट नो काय पाणी इन्स्पेक्टर केले तेणी म्हाका सो हे मी आणि आमचो कन्सर्न जेई जो आसा पळय दे वील इन्स्पेक्ट दे वील प्रिपेर अ रिपोर्ट कितें डॉक्युमेंट समज ते सबमीट करूंक ना जावं इफ इज डुईंग द मिसकटिंग दी इलिगरेट ताजेर आमी if they recommend and if they recommend then we will issue a instrument notice to why it should not be suspended or why it should not be revoked and stuff like that. So I mean basically we have to inspection at time on illegality now documentation that's why illegality is up to the regulation. Also, they stress on the fact that the landslide prone area. Yeah, of course. Local council मागता की he should be part of that inspection. So मला तुम्ही जे request consider करता. So they should be joint inspection along with councillor and the councillor they go to wherever they correct taken down what is the issue there within next 3-4 days we can go and do it. Sir, ये किसी आने लापा आने हुई बात है किसी कभी ना होने
DPC एक आप getting short for the last 2 years. What is the reason and what is the status? Now put start with that. What is the reason that it's short? What is the status at the moment? What is the नक्की क्या हो रहा है? अरे बोल रहे हो तो क्या स्टाफ में आप तो क्या नहीं करते हैं? डेट फिक्स को तो आता है काउंसलर तो वांट टू नो अरे पॉइंट 2nd July 2021 आम्ही रेजोल्यूशन केलं रिगार्डिंग हाऊस टॅक्स of November 21 till 22 the extra gain interest to be reversed. Every time the house tax start झाला the reverse काय नाव resolution गेला आम्ही but when we increased we took PMS approval when we increased midway through the year, it was wrong. So we said that has to come back. That interest also we have charged, the people have paid. So we are asking how that thing changed. So it's a resolution taken saying that 1st of April there is being implemented. Yeah, no, sir. Technical issue, sir. Software and it is slow. Software and sanitization kalpana sanitation fees पाण्याला होते आणि हे पोतून लोकांचे पैसे पोतून एवढा नाही करणार ना सॉफ्टवेअर आणि सॅनिटेशन फी ऑलरेडी लागलेलं आहे फक्त ॲपवर लागला 5 मार्क एवढे लोक आहेत की आज व्हॅल्यू 0 आता आमचं व्हॅल्यू 0 झाला काउन्सिलर असेल प्रक्रिया रेझोल्यूशन घ्यायला काय फायदा नाही थोड्या पाहते No, I can tell you, see, particularly at Lena Road, in 2012, people have been coming to municipality and with some request, maybe house tax adjustment, and then next time because house tax already available, perfectly okay. But then there was a disparity there. When थोड़े लोग क्या है almost 30% जो यहाँ पे तो भी house tax and 70% नंबर इसको higher आम्ही डिस्कस केले आणि मीटिंग में डिस्कस केले की नोव्हेंबर जो इंटरेस्ट ना ओके but then we are doing it. In the beginning of the financial year, already काय केले मला तुम्ही स्टार्ट करता झाले आवाज असेसमेंट केलं तुम्ही आवाज असेसमेंट व्हेरी गुड अरे पेट भर है पेट है पेट
मंडे Sauna start. हाँ वॉट डिवाइड करा ठीक आहे पंकज पंकज जम बसा दिखाना होता है वो लोग किधर है छुट्टियाँ लोग धीरे 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 टाइम पे जाते हैं ये नहीं करना रिवर्स सिम्टम्स आणि माझ्या खाली
वास्कोची जी दोनूय गार्डन्स आसा ती कितें प्रायवेट कंपनीन जे तेचे डेव्हलपमेंट करपाचें आसा अशें कितें हें जाता लास्ट 10 वर्सां आमी पळयलां खंय तरी आमी ट्राय केले आनी कडेन आमचो सगळें तरी मेंटेनन्स जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्न नाशिल्ले की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावचे कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो स्वतंत्र पार्क आनी बुरशें दिसतालें म्हणून आमी एक प्रपोजल ऑनरेबल MLA एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक कॉर्पोरेट सुवर्ण बांदेकर आसा तांणी हाज्या पयलीं वास्को काम केल्लें आसा सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दे शूड बी विलिंगनेस टू बोथ द गार्डन्स आनी खंय तरी ह्या गार्डनाचेर रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां तांकां करपाक दिवची म्हणून आनी आमी आमचें सजेशन दितलीं कशें आसा तें कित्याक आज म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स आमी खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बऱ्या भशेन ही गार्डन डेवलप जावन तरी वास्को खातीर एक दोन बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच एक गोश्ट चिल्ड्रन्स पार्क पयलीं भाशेन तशें तरेन करचें की भुरग्यांचे तेजो नाच हे सगळे आता प्लॅनिंग स्टेजार आसा एक्चुली तांणी विलिंगनेस दाखयला पयलीं दुसरें गार्डन करपाचें आमी रिक्वेस्ट करतले तांकां चिल्ड्रन्स पार्क करचो कित्याक तो एक्चुली रायट नाव तो सामको इम्पॉर्टंट आसा मे म्हयनो येता भुरग्यांक खेळपाचें आसा पूण फेज वायज सगळें जातलें आनी हाज्या बद्दल डिटेल्ड कितें आसा तें आमी तांकां बरोवन तांचे कडल्यानूय कॉरस्पॉन्डन्स घेवन कितें तें आमी कावन्सिलाक म्हणटलें दवरतले स्कूल शिफ्टिंगाचे कितें प्रपोजल डिसिजन जाला हें जर काम कंप्लीट जायना जाल्यार तांचे कडेन माता स्कुलान शिफ्ट करपाचें तांचे कितें चालू आसा दुसरी गोश्ट ते आमचें जें ओल्ड फीश मार्केट आसा जें आमी राज्य सरकार कावन्सिलर आशिल्ले तेन्ना करून घेतिल्लें ऑलमोस्ट 1.5 वर्स पयलीं तें खंय तरी ओपन करून तातूंतले बारीक इलेक्ट्रिफिकेशनाची कामां उरल्या ती एकदां कामां जाली 53 वेंडर्स हेव आयडेंटिफायड तांकां पावसा पयलीं ह्या नव्या मार्केटान शिफ्ट करून खंय तरी हो जागो खाली करचो म्हणजे खंय तरी ट्रॅफिकूय थंय इज जातलें आनी लोकांकूय त्रास जावचो ना तशेंच त्या वेंडर्सांकूय त्रास जावचो ना म्हणजे तांकां भितर क्लीन एका बऱ्या एनवायरमेंटान बसपाक मेळटलें हाच्या खातीर एक आमी रेजोल्युशन हें केलां तें रोखडेंच विदीन 15 days रेजोल्युशन केलां की 15 दिसां भितर तें मार्केट ओपन देव ना दीपक आयज मेन जे मुद्दे कितें आयले आनी तेजे रेजोल्युशन लायक खारेवाडे बे वयले लोकांची घरां वाचोवपाक ताणें ओपीन टॉपीक घेतलो अशें आयज ओपीन एक प्रपोजल घातलें की अंडर CSRचे कॉलेज एक 6D म्हणून एक पॉयंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडंट्स रावता फिशरमॅन तांकां रेगुलरायज करूंक शकता म्हणजे आमचें रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा तो एक मेजर आसा हेच्या चड मेजर म्हणटा तो हांगा गार्बेजीचो इशू आहा आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हांकां दोगांय हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मॅनेज केल्लें ना हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज येता वेट आनी ड्राय सारकें जायना सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसरान आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते आउटस्टेशन एड करपाचें आनी जे एक्जिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो त्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूंक शकता आमी 2-3 हे कंडिशन्स आसा सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आसा आमकां खबर ना रिकॉर्ड ना आनी आमचे रिक्वायरमेंट कितले आसा ते खबर ना हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टॅक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो थरयला त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शना पळय ते परफेक्ट जातलें हें म्हाका दिसता आनी दुसरो म्हणजे तो टॅक्निकल सेक्शन आमचे म्युनिसिपल टॅक्निकल सेक्शन जे आसा पळय ते सद्या जी जे तेंचे वर्कींग आसा
फॉर एग्जाम्पल NOC दिवप किंवा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप हे तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करप. आमी लोकां मेरेन पावपाक जाय. हांगा ज्या मिनिमम बारीक हावसेस आनी NOC फॉर वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी आसा ही आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आमी एक टायम बॉन्ड मागला जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाचें म्हणून. हांगा खंयचे तरी एक क्लास म्युन्सिपालिटी सगळे तरेचे लोक आहा. हांगा सगळे कडेन लिगल घरां ना. पयलींसून आसा इलिगल घरां आसा. आयज तांकां समज हावस ते वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार तांकां आमी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स प्रोवायड करूं शकना ते खंयचे तरी आमी ते आनी जे NOC फॉर वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रिसिटी बील हे कितें गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट न्हू आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक लागून हे आमी करपाक लागले. दुसरी गजाल दीपक एक आयज चीफ ऑफिसर बंगलो हें जें नांव आसा आयज आमी 4 फावटी तो टेंडर जालो 2 फावटी व्हडले मिनिस्टर नांव घेवन 2 मिनिस्टर पासून आमचो इनॉग्रेशन जालें तरी आसतना तो आयज आमचो जावंक ना. आनी आयज आमी परतो आमी करपाचो थरयला पूण तें नांव आमी चेंज केलां. चीफ ऑफिसर बंगलो म्हणटा पळय आमी MMC कमर्शियल मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स असो आमी थरयलेलो आसा. आनी तो आमी फूल जो फंड आसा पळय तो फंड आमी डायवर्ट करपाक थरयला जी सुडाक. आयज आमकां जो कॉस्ट फॅक्टर आसा पळय तो 3 कोटीचे आमचो एमावंट आहा एक्चुली इंट्रस्ट धरून तो 5.5-6 कोटी आसा. आनी आमचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो अबाव 8-10 कोटी जावंक शकता. सो इतलो एमावंट आमकां एक्सेस जावंक शकना आमकां. तो समज आमी ट्रान्सफर समज जी सुडाक केलो जाल्यार जी सुडाक एक्सेस एमावंट समज घेता ते मेर करतले. ताका लागून आमी फूल कावन्सिलान युनिवर्स डिसिजन घेतलेलें आसा की तो फंड आमी जी सुडाक दिवपाचो आनी तेंच्या थ्रू आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करतलो. दीपक एक भयंकर एक गोष्ट फुडें आयली की म्युन्सिपालिटीचे डॉक्युमेंट फेक केल्लेले आसा. म्युन्सिपालिटीचे NOC कितें फेक NOC भायर आयलेले आनी तेजेर क्रायमान आयज तुमी पयले आसता पळय आयज एक कावन्सिलरान आमच्या घातलेलें आसा की खंयचे तरी एक म्युन्सिपल इंजिनियराची फेक NOC मारले आनी NOC दिल्लेली आसा म्हणून. सो तेचेर कितले पळय खरें आतां आमी सांगूंक शकना. आमी कावन्सिला फुडें मांडला ते म्युन्सिपल इंजिनियर चीफ ऑफिसर हें करतले खंयची कोणाची आपली ते सगळे जस्टिफाय करतले आनी तेच्या प्रमाणे भायर सरतले. आमी डायरेक्ट म्हणूंक शकना की फेक म्हणून. कित्याक आयज समज आमची NOC समज फटाफट दिता आमी वॉटर कनेक्शन NOC फटाफट दिता जाल्यार फेक करपाची गरजूच ना. म्हाका दिसता आमचे टॅक्निकल सेक्शन बरें एक्ट जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन आमचे फटाफट आमी फाल्यां. दुसरी गजाल एक तुवें GSLाचो एक इशू आयिल्लो हिटेड डिस्कशन जालें GSLाक अजून सांगता GSL वास्कोक लागून न्हू. हे GSL जे एम्प्लॉईज आसा पळय सगळे भायल्या लोकांक घेवन करतात. आयज ते आमच्या वास्कोकारांक कांयच इम्पॉर्टन्स दिनात. हांव परतो सांगता जेन्ना मनोज पर्रीकरान सांगलेलें की वास्कोकारांक वास्कोन बेज आसा वास्कोन काम करतात जाल्यार वास्कोकारांक कितें तरी प्रायोरिटी एटलीस्ट 20% जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. सगळे भायले येतात आनी लोक हें करतात काम करतात. आनी हेचे GSL आमी उबी रावता एज अ कावन्सिलर तेंचे एक हांगा बिल्डींग जाल्लेली आसा आनी तेंचे NOC ऑक्युपन्सीक मागलेले आसा. सगळे कायद्या भायर समज आमी केले लायन कावन्सिलान उलयल्ले आसा तेंचे कंपाऊंड वॉल मोडपाक जाय सगळे करपाक जाय तेच आमी NOC दिवपाक आमी तेजे व्हडले लागतले. समज ते आमकां कॉपरेट करिना जाल्यार आमी कित्याक कॉपरेट करपाक तेंकां. GSL फक्त आमच्या अगेन्स्ट आसा आमकां काय करना. CSR प्रमाणे काम बारीक काम करता. आमच्या लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आमकां भायर वचपाची गरज ना. आमच्या वास्कोच आसा जर तेंचेर दिवपाक जाय आमकां एम्प्लॉयमेंट. हांव लोकांक आमच्या वास्कोकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून हांव GSLाक 100% झगडटलो आनी हांव इवन गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो मागलेलें सुद्दां आसा. आजून पण कांय जावंक ना आनी थोडे दिसान परते आमी रस्ते येवपाचे. रेंट बाईक रेंट करायचं बायणा वास्को खारीवाडा फिशरमॅनांची घरां सेफ करपाक तुवें एक पॉयंट रेज केल्लो वॉट वॉज देट. खारेवाडा अशेंच न्हू आतां एक्चुली इफ यू सी आमी 2019 कावन्सील आतां मोमोसा मुन्सिपल करता आमी एक रेजोल्युशन केल्लें विथ रिगार्ड्स टू द CZMP प्लॅन 2019 नोव्हेंबर आनी वी तेन्ना त्या टायमार आमी डिक्लेअर केल्ले इंटायर फ्रॉम बायणा आमकां एक्चुली 25 वॉर्डांतले 10 वॉर्ड एक्चुली आमकां बे लागता. इट स्टार्ट फ्रॉम बायणा सोन इट कम्स लायक दीस रावंड येता खारेवाडा लागता वॉर्डांत लागता अप टू चिकाली वाड्यार. सो कितें जाता that those areas were declared as fishing villages. आमची ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी आहे बायणा आसूं आरेवाड्यार आसूं सगळे आहेत. नाव that plan we were one of the first councils to approve the same. That was one part. So जे CRZ जे act आहे पळय 1991 and then 2011. So if you see there is a particular clause 6D clause gives protection
to the traditional residents of that area who are in the traditional occupation of fishing and others who were there. So their houses, that 6D gives them that power, their houses to be regulated. So our request as a council, this was the proposal put forth by us, and the entire council was of the opinion that as far as the residents along the coast are concerned, if their houses could be regularized, we have requested the CO, the council, to write to the GCZMA, which is the authority as far as the same, to ensure that these houses of our traditional fishermen are safeguarded. There is a government act, as a CRZ Act, that act itself gives protection to them. So as far as that is concerned, आमचं एक request आलं and I am happy. एक सगळे आमचे councillor एकठांय आपल्याला यायचे and we are the first, I would say first council who is working on this. Probably other panchayats and councils will also act on this after we've taken this. यतीन आयज तुवें एक मिटिंगेन पॉयंट काडलो की एमपीए जाल्ल्या कारणान खूब वायट परिणाम जावंक शकता आनी एमपीएचो जो हें आसा हक्क तो विदड्रॉ करून परत ते ट्रस्ट करचो अशें रेग्युलेशन घेवन सरकाराक धाडचे आमकां एक मातशी ब्रीफ आयडिया प्रश्न आसलेलो असो की CRZ 2001 जो आमचो एक्ट आसा तो सेंटरान पास केल्लो आसा तेजेर एक पॅरा 6D म्हणून आसा आनी तेजेर जी ड्वेलिंग्स एक्झिस्टींग बिफोर 1991 जेन्ना पयलो CRZ 1991 एक्ट एनॅक्ट केल्लो ती घरां रेग्युलरायज करपाची पावर्स जी आसा पळय न्हू ती कोणूंक मेळटा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की खारेवाड्याच्या घरांची खारेवाडा आसूं न्ही बाकीची जंय घरां आसली सुद्दां न्हू तेंची सुद्दां घरांचेर एक तांकी तलवार कशी आसा ती केन्नाय मोडपाक शकता. सो अंडर दीस एक्ट तांकां तें प्रोटेक्शन मेळिल्लें आसा. सो आमी रिक्वेस्ट आज करपाक गेल्ले की तांकां अंडर दॅट प्रोटेक्शन तांकां आमची ती घरां सेफ करूंक मेळटा. सेकंड इश्यू जो आसा तो सगळ्यांक खबर आसा की मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील ते म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून पळोवपाक वचत जाल्यार ते आमकां खूब म्हणल्यार डेंजरस कशी पळोवपाक जाता. हितून भितर कितें जाता की MPT रायट फ्रॉम बेतूल फ्रॉम सावथ एंड टू हांगासर आमचो फोर्ट नॉर्थ गोवाचो तो एंड पर्यंत MPT म्हणटले फाल्यां की ती प्रॉपर्टी आपली म्हणून जालां कितें की MPTन ह्या घरांचेर केस घातलेली आसा. म्युन्सिपाल्टी डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली. आतां जेन्ना ट्रस्ट जातलेले तेन्ना तेंचे इतके चलताले जेन्ना आतां तेंची ऑथॉरिटी जातली तेन्ना तेजे पावर्स अनलिमिटेड आनी वीथ मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील आसा दे वील बी इनविन्सिबल. आमकां तेंचेर अजिबात कंट्रोल कांय उरचो ना. सो एक गोंयकार म्हणून आमचो एक रिक्वेस्ट आमच्या सरकाराक की हे जे मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील आहा तितूंतल्यान MPT आहा हे काडचे मेजर पोर्टान काडचे जेणे करून हे सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सेफगार्ड करून उरतले. आमची नुस्तेकारांची घरां सुद्दां सेफ उरतली. एकदम चलताले लोक पयता आसतले नंतर अब्बू सलीम खंयच्या मेन मुद्द्यांचेर रेजोल्युशन पास केलें. आयज आमचे म्हापसा म्युनिसिपल मिटींगेक मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज आमकां गार्बेजीचो मुद्दो आसलो आनी तो मुद्दो आमकां एकदम सिरियसली घेवचो पडला. कित्याक लागून आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्या त्या प्रमाणे आमकां तो आतां जो वेस्ट येता तो आमी डंप करपाक जायना. येता तो वेस्ट डिस्पोजल करपाचो. ताका लागून ह्या मुद्द्यार बरोच डिस्कशन जालें आनी आमी DMAकूय हें केल्लें की आमकां जाता तितलो हे आमकां सपोर्ट करपाक लागून आमी तेंचे इक्विपमेंट मागला ते बेगींतल्या बेगीन पास करपाचे सो दॅट की आमी ते गार्बेज येता ही डिस्पोजल करपाक. ऑनरेबल हायकोर्टान कितें म्हटलं की म्युन्सिपाल्टी फेल जाता खंय गार्बेज म्युन्सिपाल्टीन स्ट्रिक्टली घेतला की डेली बेजीस जो गार्बेज येता तो आनी हेच्या फुडें डंप करपाचो ना आनी तो गार्बेज डेली हेचेर डिस्पोज करपाचो. तुका इक्विपमेंट्स बी मागयले एडिशनल हय मागयला.
आमच्याक आतां 10 TDB तो आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आहा प्लांट सँक्शन जाल्लो आहा तो 10 टन जर हे जाल्ला जाल्यार आमी 10 टन आनी उरता तेका लागून आमी ऑलरेडी ऑर्डर केल्ले आहा ते जर पास जाले जाल्यार आमकां एक 5 टनाचो प्रॉब्लम उरलो तो बी आमी सॉल्व करतले. रेंट बायक रेंट काराचेर एक विशय आयलो पार्किंगाचो तो कितें म्हणजे विशय आशिल्लो त्याच्यावर असो विषय येवंक ना आमी नोटिफायड केला की पार्किंग एरिया करपाची म्हणून सर्टन हेका रेंट बायक ना जाल्यार रेंट कार हेका लागून आमी हे घेवंक ना सर्टन मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील ज्युरिडिक्शन जे आमी पे पार्किंग करतले त्या एरियान नोटिफाय करून आमी ती एरिया पे पार्किंग करपाची ठरयल्या. सीपी म्युनिसिपालिटीचो एक डॉक्युमेंट फेक म्हणून मिटिंगेन विशय चर्चेक आयलो NOC फेक NOC आनी क्रायमाक की कोणाक तरी केस दिले अशें सिगोनूय म्हटलें तेचेच मातशें हायलायट ती फेक NOC म्हटल्यार ती आमच्या म्युनिसिपालिटींतल्यान NOC फॉर वॉटर कनेक्शन ही आमच्या नदरेक हाडून दिला की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ती फेक आसल्या कारणान ते आमी जे कोण एजंट आहा तेंच्यांनी कितें तरी करून ते फेक NOC केल्या भितर आमचे एमीची सायन मारल्या आमचा म्युनिसिपालिटीचो स्टॅम्प मारला आनी ते आमकां हे करपाक लागून ते आमी क्रायम ब्रांचाक हे केल्ल्या अशें शिवो म्हणटालो जे